एसटी रिजर्वेशन ॲक्ट जे येयलें तो कितें म्हणत होता? आता जो कितें हें आसा जे नोटिफिकेशन आमी जे डिमांड करताले ते आमी म्हणटाले न्ही फक्त 4 वयचें नोटिफिकेशन सो तें आतां तांच्यांनी हें केल्लें आसा कळ्ळें नोटिफाय केल्लें आसा म्हणजे डेट ऑफ अपॉयंटमेंट म्हणटा ती आनी दुसरी गोश्ट तुमी एक लक्षांत घेवपाक जाय म्हणजे जवळ जवळ वर्षभरान हें आसा न्हू हो हें जाल्लो आसा कळ्ळें न्ही डिसिजन घेतलेलें आसा हितून सो वी वेलकम दॅट आणि आता कितें आसा लास्ट जो स्टेप जो आसा पळय आतां इलेक्शन कमिशनाचें तेंचें काम आसा तें आनी आमचें म्हणणें इतकें नासा कळ्ळें न्ही अजून ते अशें म्हणना आमी विक्टरी आयलो म्हणून कळ्ळें न्ही जेन्ना म्हणजे लास्ट हें पर्यंत तो जातलो आनी नोटिफाय जातले खंयच्यो खंयच्यो हें तेन्नाच आमी म्हणटले की बाबा हें संपूर्ण तो हें आसात जालें म्हणून. आतां सीएमाक मेळ्ळें सीएमान कितें आश्वासन दिलां? सीएमान तें कितें प्रोसेस आसतलें कळ्ळें न्ही फुडलें आतां हें जाल्या नंतर ते तेणी आमकां एक्सप्लेन केल्लें आसा सो आनी ते प्रमाणे तेंच्यांनी म्हटलां की अशें धरुया हें कितें करपाचें की 1-2-2.5 म्हयन्याची हें म्हणटात कळ्ळें अशें जर आसा तर आनी ताका सांगलां आमी की फाल्यां सगळें हेचें हें जालें इलेक्शन डिक्लेअर जालें तितून तें हें जावपाक जायना क्लॅश जावपाक जायना कितें जाता जाल्यार बेगीन जावपाक बरोबर काय न्ही तितून परतून या न्ही मागीर हो तुम्ही इतकं मेळावो महामेळावो करता म्हणजे प्रेशरान सरकारान बेगीन केला दिसता कशें आसा सदांच इतले वर्सां डिले केल्ले नाही लक्षांत घ्या हांव सदां जेन्ना उलयता तेन्ना तुमकां सगळ्यांक खबर आसा हांव फक्त युनिटीचेर उलयतां म्हजो मॅसेज आसा तो युनिटीचेर आसता कळ्ळें न्ही जो पर्यंत आमची सगळ्या हेची युनिटी जो पर्यंत ते जायना तो पर्यंत हें सरकार म्हण अथवा खंयची हें आसा न्हू शक्ती आसा ती आमकां हें करिना कॅर करिना सो हो जो हें आसा फोर्स जो आसा हो सगळो युनिटीचें जें आमचें बळ आसलें ताका लागून हे सगळे प्रोसेस आहा तो जाता अदरवायज इट वॉज व्हेरी हें तुमी तर पळयलां न्ही एक वर्स कित्याक 4 वयच्या हेका लागून हें कित्याक करपाक जाय आसलें बरोबर इलेक्शन पर्यंत जातलें म्हणटा तुमी 27 करपाक जाय नाजाल्यार दे हॅव टू फेस हें न्ही कळ्ळें न्ही फुडले कॉन्सिक्वन्सीस आसा ते तांकां हें करचें पडटा मागीर न्ही हें कित्याक आमी कित्याक सांगपाक जाय जेन्ना आमचो डिमांड आसा बाबा हेजे 27च्या पयलीं जावपाक जाय म्हणून तेंच्यांनी करपाचें तेंची हें गोविंद गावडेन म्हणलें आमदार जर इच्छा शक्ती असल्यार करपाक शकता हय जालें न्ही इच्छा शक्ती आसा तेन्ना हें जर हें जालें जाल्यार चड बरें न्ही तें नाजाल्यार मागीर कॉन्सिक्वन्सीस आसा ते खूब हें जाता म्हणून मागीर आमचें अशें आतां सद्या आमचें कितें आसलें 13 तारखेचो आमचो जो हें आसा आमी एक आमचो आक्रोश जो आसा आमी आझाद मैदानाचेर आमी करपाचो आसलो आनी आयज आमच्या गांवांनी आमच्यो मिटिंगो चालू आसल्यो कळ्ळें न्हू हो तांकां आतां वता न्ही रिपोर्ट वता न्ही रिपोर्ट केल्या नंतर कळटा बाबा ग्रावंडाचेर कितें चल्लेलें आसा मुवमेंट सो सरकारचें प्रेशर आपणा इम्पॉर्टंट म्हणटा तुमी आसूंकूच जाय कितें जाला कॅन्सल तुमचो काय कशें कितें आतां 13 तारखेचें आमचें डिसिजन जावपाचें आसा कळ्ळें न्ही आमी मेळटले मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलां बी फाटीं ना 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 तेणी काय तशें कांय उलोवंक ना तुमच्या हितून आहा तुमी सर्वे केल्या खंयचे कॉन्स्टिट्युएन्सी जावंक जाय हय ते आमी सांगूं ते आतां आमी सांगूंक शकना खंयचे चड आसा खंयचे वोटींग खंयचे मध्ये आतां कशें आसा वेरिएशन जावंक शकता न्हू समज आमी उलयले आनी तें जावंक ना खुबशे लोकांक हें आसा कमिशनर आहा पळय न्ही तो काम करतलो तो काम तेणी करतलो. सांगल्या प्रमाणे तें जातलें विदीन रोखडेच तेणी म्हणलां की इमिजिएटली म्हणलां तेणी टायम सांगो ना इवन तो जातलें हय तो ऑफिसर सुद्दां आसा पळय काय इलेक्शन ऑफिसर आसा न्हू तो सुद्दां तेंच्यांनी कोणाक अपॉयंट केला तें तेंच्यांनी सांगलां तें तुमकां सांगतलेच कळ्ळें न्ही आमी सांगच्या पयलीं आमकां जें कितें सांगलां तें तुमी आतां हें करता तेन्ना तुमकां सांगतले तें बरोबर काय न्ही ओके सो इतकेंच आसा अपेक्षा दवरता आमी की जशें आतां हें जालां तें बेगीनच्या बेगीन तेंच्यांनी एक्सपर्टायट करचें थँक्यू तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.